ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ
Alleluia, Alleluia. Organ tuka semia Jesu, gelap tuka semia Jesu, stuti tuka semia Jesu. Aradan tuka semia Jesu. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Argan tuka sumyan Jesu. Organ tuka semia Jesu. Mahiman tuka sumyan Jesu. Mahima tuka semia Jesu. Jai jai tuka sumyan Jesu. Jai jai tuka semia Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka semia Jesu. Praise the Lord. 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 ये घड़ी में बसिया आज इगर्जमा था मोरी एलिझाबेथ ची भेट करता अचें फेस्त संभ्रमता आणि सुवार्ता आमकां सांगता एलिझाबेथ मोरयेक पळोवन संतोश पावली कित्याक तिका कळीत आसलें मोरयेच्या कुसव्यान असो बाळोक देवपूत म्हणून आज तोच देवपूत या उंड्या रुपार आमच्या मध्ये आयला ताका आमी मान बागोवया आयच्या सुरविल्ल्या त्या कंथारान सांगल्या बरी चिंते भार दूरवाಗಿದೆ आज हांवें नियाळाक 2 पवित्र पुस्तकाचीं उतरां काडल्यात एक मिसावळार आमकां आयकूंक मेळटा झेफनाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें सर्वेस्पोर देव आमकां बसयता तो आमकां दिता तो संतोष जेजून जुआंवच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे अध्याय 16 वाक्य 22 हो संतोष कोणाच्यांनी तुमचे जावन व्हरूंक काण व्हरूंक जावचें ना चिंते भार दूरवाಗಿದೆ देवाचेर आमी नियाळटना तो सर्वेस्पोर आमची चिंतपां आमचे कश्ट आमचें दूख आपणाचें करून घेता आनी त्या पासून तो ह्या संवसारी आयलो रक्षे नारानागी ह्या दिसांनी गेल्या त्या 2-2.5 म्हयन्यांनी आमी जेजूच्या कश्टांचेर जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर मरणाचेर आनी तशेंच ह्या दिसांनी जेजूच्या स्वर्गारोहणाचेर आमी नियाळ केला मातेवाच्या वांजेलांत 11 ताणें आपल्या शिसांक म्हणली तीं उतरां हो संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगातास आसतलो आनी आमच्या सांगाता तो कसो आसा ह्या उंड्या रुपार तो आमचो मोग करता तो आयिल्लो ह्या संवसाराक आमच्या सोडोण्या पासत आजुनी तो त्या सोडोणेच्या कामांत आसा आमी आमच्या देवाक आमच्या सोम्याक ह्या गितां द्वारे अर्गां दिवया पांच संक 20 ल्हान बूक गीत संक 27 मोरयेची ती आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकता हांव स्तुती गायनाची उतरां तिच्या जिणयेंत सर्वेस्पोर देवान सबार महत्कार्यां गेल्यान आनी ती एक एक उतार तें गायनान वर्णून सांगता मोरयेच्या जिणयेंत केल्लीं ती महत्कार्यां सर्वेस्पोरान ह्या पृथ्वीचेर केल्यान आमच्या जिणयेंत ती ताणें केल्यान ताचेर नियाळ
अर्गां गीत आमी गावया. तुझी विचित कृत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता तुका सोम्या वर्गान दिता तुझी विचित कृत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुझे महिमेंती भरता सूर्यो संतारा उजवाड पावता अंतराळ तुझे महिमेंती भरता रचना तू रचना रचना तू रचना तुझे नाम पवित्र सोम्या अर्गान दिता तुझी विचित कृत्यानी आता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां ससून आवडता नावाडटा तुका फुलां फळां वापरता तुका मनशां बाळां नावाडटा तुका फुलां तुका मनशां बाळां रचना तू रचना रचना तू रचना तुझे नाम पवित्र
वेचील कृत्यानी आता तुझो देवेक मग प्रगट करता तुका सदांच नावडता तुका सदांच नावडता तुका सदांच नावडता. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Argan tuka sumian Jesus. Ergaan tuka sumian Jesus. Hoklap tuka sumian Jesus. Rap tuka sumian Jesus. Wandan tuka sumian Jesus. Undan tuka sumian Jesus. Mahiman tuka sumian Jesus. Mahima tuka sumian Jesus. Jai Jai tuka sumian Jesus. Jai Jai tuka sumian Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आज हांवें सांगलें मोरयेन त्या स्तुती गायनाद्वारे तिच्या वैयक्तीक जिणेंत फकत त्या दिसांनी तिका 12, 14 वा 16 वर्सां आनी त्या मोठ्या जिवितांत सर्वेस्पर देवान तिच्या जिणेंत केल्लीं ती महत् कार्यां ती आपल्या सुत्रांनी गायता. आनी आज ह्या गिताद्वारे आमी सर्वेस्परान आमच्या संवसारांत आमच्या परिसरांत कितें सक्कड महत् कार्यां केल्यांत तें आमी नियाळ्ळां. आमच्याय जिणेंत देवान हर एक घडी म्हणल्यार बरी महत् कार्यां केल्यांत. थोड्या फावटी ती उडासां घेतात, थोड्या फावटी उडासां घेवंक साधना. जर आमी चिंता आमच्या जिणेंत सर्वेस्पर देवान महत् कार्यां केल्यांत ते आमी उगडासाक हाडून देवा मुखार दवरया. हो दीस म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियान जेजू. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. अर्गां तुका सोम्यान जेजू. झेफनिया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 18 आमी अर्गां गीत गायलें. अर्गां स्तुती देवाक दिला. तो सर्वेस्पर देवूच ते झेफनिया प्रवादी मुखांतर आमकां सांगता हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमचें सर निर्भागपण पयस करचो तो सर्वेस्पर देव ताणें ते झेफनिया प्रवादी मुखांत आमकां दिल्लीं तीं उतरां आमकां दिल्ली बसोवणी तो आपल्या एकल्या पुता मारिफात ह्या संवसारांत जारी करता. आमचें निर्भागपण ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजून आपणाचें करून घेतलें. आमकां लज म्हूण नासलें तें खुर्सार उमकळून मोर्च्या मारिफात ताणें आपणाचें करून घेतलें. हो संवसार तुमकां सांडीत तरी जेजू क्रिस्त वा देव आमकां सांगता हांव तुका सांडचो ना. आनी ताणें कितें केलें आपल्या पुताक ह्या संवसारी तो धाडटा आनी तोच पूत हर एक दीस आमच्या सांगाता आसा आमकां राखता. झेफनिया प्रवादीच्या त्या 3ऱ्या अध्यायान तो सांगता हांव तुमचो राय मात्र न्ही हांव तुमचो सोडवणदार. आनी तो सोडवणदार आमच्या सांगाता आसतना ताची उतरां आमची करून घेवया. अनुदिन ನನ್ನ ಕೈಗೊಲೆವರಿಗೆ ಶರಣವು ನನ್ನ ಮಣ್ಣವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕೈಗೊಲೆವರಿಗೆ ಶರಣವು ನನ್ನ ಮಣ್ಣವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ
ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನ್ನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನ್ನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನೆ ನೆನೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನು ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವರೆವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿಗೆ ವಂದನೆ महिमा तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तो जेजू क्रिस्त हर एक दीस आमकां राखता तो आमचो मोग करता सुरविल्ल्या त्या गितान आमी सांगलें रचणार आमचो बाप तो आमचो मोग करता देखूनच आपल्या एकल्यास पुताक तो आमच्या मदें धाडटा परच्या आयतारा जेजून आपल्या शिसांक सांगलें हांव येतां आनी तुमकां एक मजतदार धाडटां तो मजतदार तुमकां शिकयतलो तुमकां हांवें सांगलें सकट तुमच्या उगडासा काडटलो आनी तोच पवित्र आत्मा आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता हांव एलिझाबेथीक प्रेरण दिता मोरी तिच्या घरा आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान भरून ती मोरयेची स्तुती करता कित्याक तो पवित्र आत्मो तिका शिकयता मोरयेच्या कुसव्यान असो बाळक जेजू क्रिस्त मोरयेच्या कुसव्यान असो तो बाळक आज आमच्या मदें ह्या उंड्या रुपार आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी जेजू क्रिस्तान सांगलें तो मजतदार आमकांय मेळटलो त्या मजतदाराची गरज आमकांय आसा जेजूची शिकवण आमी आयकला पूण आमच्या संवसारी राटावळीक लागून आमी थोडे फावटी जेजूची शिकवण आमच्या उगडासा हाडिना संवसारी मनशां बरी जियेता जर पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा कशें तो मोरयेचेर देवलो कशें एलिझाबेथीक ताणें प्रेरण दिलें तशें तोच पवित्र आत्मो आमकां आमचे थंय येवन वस्ती करून दी म्हूण आमी आतां गीत गावया ಸರ್ವಾರನ್ನು
ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಎಲಿಜಬೆತ್ माथाडीದಲ್ಲಿ संकश्टांती आसली, दुखांती आसली, कित्याक ती वांजडी. तसल्या परिस्थितीन ती देवाक सांगूंक ना, देवाची स्तुती ती करतली. त्या देखूनच देवान त्याच्या जिणेंत एक महत् कार्य केला. प्रवादी जोएलाच्या पुस्तकांत अध्याय 2 वाक्य 25 तो आमकां सर्वांक सांगता, जितल्या वर्सांचें तुमचें पीक ग्राशिलां तितल्याय वर्सांचें पीक हांव तुमकां भरती करून दितलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एलिझाबेथीक तिच्या जिणेंत कितें घडलें? कितलीं वर्सां ती वांजडी म्हणून भोंवतणीचे लोक तिका चिडयतलीं, पूण तिणें सर्वेस्पर देवाचेर पातयेंनी सांगूंक ना. आनी तिका ह्या सुत्रां प्रमाणें तितल्याय वर्सांचें पीक हांव तुका भरती करून दितां. आपल्या उतार प्रायर तिका एक पूत जल्मलो, स्नानीक जुवांव. आनी ह्या स्नानीक जुवांव विशीं जेजू कितें सांगता? मनशां मदें जल्मल्या पैकी स्नानीक जुवांव श्रेश्ठ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां आमी आशिर्वादाक आयतीं जाताना आमच्याय जिणेंत कितें उणेंपण आसा तें तो सर्वेस्पर देवूस ह्या उंड्या रुपाराच्या जेजू क्रिस्ता मार्फत भरती करून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. ये देवा, विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उगदास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगचनयदोळ स्वामी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आराधन केलें, स्तुती केली. ताच्या आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमी जोडून घेतले. आतां आमी येवकरिस्ताच्या बलिदानाक आमकां स्वामी आयतें करया, तयार करया. आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमकां जेवण दान दिलां. प्रितम जेनिफर क्रास्ता, बाळोक जेजू वाडो.
तसेच मुर्दोम दिवन आधार दिला लुईस पौलिन क्रॉस तांच्या 37वे काजरा दिसा बाळोक जेजू वडो आयवन आनी क्लेरिटा डिसोजा फ्रांसीस पयलो वडो तांच्या 4थ्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भार सिसिलिया डिसोजा फ्रांसीस दुसरो वाडो रोड्रिगस कुटुंब बऱ्या भलायके खातीर आनी कुटुंबाच्या एकवटा खातीर मुंबई पिरेरा कुटुंब बऱ्या भलायके खातीर आनी कुटुंबाच्या एकवटा खातीर मुंबई गेविन एबिगेल फेर्नांडीस फातिमा पयलो वडो मेलिटो मथायस पंपे पयलो वडो प्रिया आनी अनिल फेर्नांडीस फ्रांसीस पयलो वडो विन्स्टन गुडिनो बचपे बेबी क्लोय गुडिनो बचपे मॅक्सिम आनी हेलेन डिसोजा संजुआम पॉल दुसरो वाडो क्रिस्टोफर दास आनी कुटुंब बँगलोर तांच्या सर्व तशेंच आमच्याय सर्व गरजां इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळार भक्तीपणी आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आज इगर्ज माता भगवंत अंकवार मरयेची एलिझाबेथीक भेट ही परब संभ्रमता वस्तू जेजू ख्रिस्त मोरयेच्या कुसव्यान आसलो उंड्या रुपार ह्या मिसाच्या बलिदानार आमच्या काळजांक भेट करता. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवया आनी तशेंच एलिझाबेथीन कशें वर्सांनी वर्स आपणाकच त्या सोडवणदाराक स्विकार करूंक तयार केली आमी आमकांच ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावते परिवंटकांच्या खातीर आमची पातकां वळखून तयार करून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोदून आमी जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेऊन आणि पवित्रात्म्यान भरून अंकवार मरी आपल्या मावशे बहिणीक एलिझाबेथीक तुर्थान भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्रात्म्याच्या चलोवणेन आमी पेल्याच्या गरजांक पावूं आणि मरये बराबर सदा तुजी महिमा वाकून आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. सियोनाच्या धुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाचे धुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेले फर्मान सर्वेस्परान पयस केलां, तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटी धवडयल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मदें आसा. तुजेर आनी विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळूंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जय दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. हांव तुजें निर्भक पयस करतलो, ताची लज तुका आनी भोगूंक पडची ना. देवाचें उतार हें.
सत मानतले देखून बागी तूं आमकारी मोरी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोफे आसो लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक देंवोन गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटास. म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली बागी. तवळमोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची उडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उठता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हज्या पासून विचित्र कामां गेल्यांत. भगवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावल्यांत ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत ओटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊन सासनांत ताणें सेकला घाल्यात आनी किरकोळांक ऊन सुबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धरल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्लें बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. मोरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतार वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, पीटर तबीची तो फकत ताका 42 वर्सां. तो एक फ्रांसिस्कन फ्राद. तो केन्या राष्ट्रांत थंयसर एक खंयच्याक एका कोनशांत ल्हानशा गांवांत इस्कॉलांत टिचर जावन आसा, सायन्स टिचर. आनी ताणें 12 वर्सां थंय शिकोवन भुरग्यांक इतलें प्रेरण दिलें की त्या ल्हानशा गांवाचीं भुरगीं आंतरराष्ट्रीय मट्टार तांकां प्रशस्ती लाभूंक आराम जाल्यो. आनी फकत थोड्याच वर्सांनी ताणें त्या गांवांत आसच्या युनिवर्सिटीक आपल्या भुरग्यांक धाडून 4 आसलीं भुरगीं 8 जालीं, 8 आसलीं 16 जालीं. अशें ताणें त्या भुरग्यांक बरी शिकवण दिवन भुरग्यांक फामाद करून त्या ल्हानशा गांवांत आसच्या इस्कॉलाक आंतरराष्ट्रीय मट्टार नांव हाडलें. हें सक्कट ताका पळोवन 2019 इसवेंत ग्लोबल टिचर अवॉर्ड ताका फावो जालें. आंतरराष्ट्रीय मट्टाचें अवॉर्ड
भारताचे चड उणे 7.5 करोड रुपये, 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर. तो संतोषान बोरलो. एक वर्तो दीस ताका पयल्या पटीन तो विमानार पैन करता. दुबय ताका अवॉर्ड मेळिल्लें आनी थंयसर ताच्या हाताक ते पयशे दिताना ताणें आपल्या दुबळ्या कुटुंबा विशीं चिंतोंक ना, आपल्या धार्मीक मेळा विशीं ताणें चिंतोंक ना, आपल्या इस्कॉला विशीं ताणें चिंतोंक ना. बघा तो सांगता त्या अवॉर्ड दिताल्यांक आनी तूं 80% 80% म्हणजे 100 करोड हांव दुबळ्या धाकटुल्यांक दितां आनी उरिल्ले पयशे आपल्या इस्कॉलाक व्हरतां. ताका कळीत आसलें आपलीं भुरगीं बऱ्यान शिकतात आनी ती नांव जोड काडयता. ताणें व्हरून पयशे घालून थंयसर व्हडल्यांक काम करीचें म्हणना. आपल्या जिणेच्या भोव म्हत्वाच्या घडये ताणें आपणाची न्ही, आपल्या संस्थाची न्ही, बगार गरजेवंतांची आलोचन केली आनी गरजेवंतांक पावोवंक तो आशेता. आज आमी मोरी एलिझाबेथाची भेट करता तें फेस्त संभ्रमता. आयच्या दिसाय आमी मोरयेच्या जिणयेचेर एक नदर घालून पळयवया. रेडेम्टोरिस मातेर पापा सांत जुआंव पौल दुसऱ्यान 1987 इसवेंत बरयल्लें प्रपत्र एन्सिक्लिकल म्हणटात आनी त्या पत्रांत तो सांगता मोरी एलिझाबेथीक भेट करता तो दीस आमच्या इगर्ज मातेक एक देख जावंक जाय, आमच्या मिसांवाक एक देख जावंक जाय. मोरी तिका बरी खबर मेळिल्ल्या उपरांत तिणें गर्वान बरयत आसली. देवपूत तिच्या कुसव्यांत आसा आनी तो तिच्या तो जल्म घेता, ती देवाची माता जाता. असल्या गर्वान भरच्या बदला वा ती लग्न जावन आसतना गर्भेस जातली तें एक लजेक कारण जाता. आनी जुदेवांच्या रिवाजी प्रमाणे जीं कोण लग्ना भायर गर्भेस जातात तांकां फत्रोवन जुशी मारतली. 2 घडी तिच्या जिणयेंत ह्या एका खबरेन जाता. एक देवपूत तिच्या कुसव्यांत येता आनी दुसऱ्यान ती गर्भेस जाल्यार लजेक कारण जाता, तिच्या मरणाक कारण जाता. पूण तिचे थंय गर्व ना, तिचे थंय भें ना. आनी केदाळा तिजी संबंदीन एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा म्हूण कळीत जाता. पवित्र पुस्तकांत आमकां सांगता ती दवानवी गेली. सुरवेल्या मागण्यान आमी आयकलें ती तुर्तान गेली. एमर्जन्सी कितें म्हूण ताका कळीत आसलें. फकत 12, 14 वा 16 वर्सां तिका. ह्या प्रायर तिका गरज आपणाची न्ही, हेरांच्या गरजेक पावचें म्हूण तिका कळीत जालें. आनी ती एलिझाबेथीक भेट करतना कितें जाता, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून मोरयेची स्तुती करता. ह्या दोगांच्या पात्रांचेर आमी एक नदर घालया. मोरी संतोशाची घडी, लजेची घडी, ती भियेना, गर्व वा अहंकारान बरना. ती पेल्याच्या सेवे खातीर एका गांवांत तावन आनी एका गांवांक वता. आनी एलिझाबेथ तिणें मोरयेक पळयतस आपणास विशीं सांगून घेवं येत आसलें. पळय हांव कितल्यागी वर्सां तावन वांजली आसली, आज हांव देवाच्या कृपेन गर्भेस जाला. देवान म्हजे थंय महत्कार्यां केल्यान, देवान म्हज्या जिणयेंत अजाप केला. हाच्या बदलाक ती कितें करता, मोरयेची स्तुती करता, मोरयेक नांवाडटा, मोरयेक नमन करता. आमच्या दोगांयच्या जिणयेंत ती एकामेकाच्या संतोशान जिवंक आशेतात, एकामेकाच्या सेवेंत एकामेकाक धैर्य दिवंक ती सांगता आसतात. आज आमच्या भोंवतणी आमी एक नदर घालया.
कोण एकलो वयर येता म्हणून आमकां कळीत जाल्यार आमकां मोसोर जाता आनी ताचे निमती आमचें तें वेगळा आसार येता. असल्या परिस्थितींत मोरी आनी एलिझाबेथ आमकां देख जावंक जाय. आमच्या सोडपणान जियोवचें न्ही बगार आमकां ओडपण येताना पेल्याच्या गरजेक पावचें. मोरी सेवेक देख जाल्यार एलिझाबेथ दुसऱ्यांच्या संतोशान उल्हासोंच्याक देख. दुसरीं व्हड व्हड वाडत वेताना आमी संतोश पावोंक जाय आनी त्या कृपे पासत प्रत्येक रितीन आमी आमी सावळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाच्या बापा, बगेंत हांव कुंवार मरयेन आपल्या मावशे भयणीक केल्ली मोगाची सेवा तुका मानली, तशेंच मानून तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदानांत ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कन्यो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्ती आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. एलिझाबेथीक भेट दिवंक गेल्ल्या नित्य कुंवारी मोरयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटता. आपल्या कुंवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
सर्वेस्परा पदवेदारांनी बळवून देवा तुज्या नांवान आयल्या त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता मनशाक लाग तो तुजो तारण असो शब्द पातक्यांक तो तुजो आदार असो हात आमी सोमेस्तांक तूं तुज्या शांतीचो रस्तो देवा आमच्या बापा आमी तुजे सरशिलीं पयस पयस गेल्या पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं तुज्या वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरूंक दिलोय ताणें आमकां बोगसणे जोडून घेतलें तें आमी आतां संभ्रमता आनी तुका हें प्रार्थना करता तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळोवंक वता तर तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं ही देणी पवित्र कर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वतलो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें पो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूनची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उपदासाक करात बावडतो सोगूट परगटुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तुवें आमकां दिल्या तें आमच्या बोगसणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता पवित्र बापा तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागता हे जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुता सोत आमकां मेळूं आमचो वेगळो सार तो काडून उडो आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या अख्खे देवाचे परजेचे एकवटान तो आमकां सांबाळूं तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कोणा जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशें तूं आमकां हांगा बगेवन आमकां आमरे देवाचे माये सांजुसे तिजो पोती आनी सगळ्या भक्तां बरोबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय तशें सगळ्या जाती कातींच्या आनी देशाभासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगतात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बडवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. एक पदवेली मेळ्ळी तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेपून तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. ये बेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजांत. जिविताचे गाण तूं आत्म्याचे पोषण तूं आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन. तुझे गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. उजवाड संवसारांत दिवो काडोतांत सोलो आमकां वरो तुजे सावळेन. तुजे गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. तुजे गाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. संतोषान जमल्या स्वागत करून
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, हांव कुवारमरयेच्या कुसव्यांत आसलेल्या तुज्या पुताक ओळखून जुवांव संतोसलो. आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुज्या पुताक ओळखून आमची काळजां संतोश भरीत जाल्यान हें तुज्या प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाचीं सर्व कर्तृत्वां हांगा आनी सर्गार जेजूच्या आनी आमच्या माये बराबर सगळी तुजी पवित्र सभा वाकणूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. तकली बघून देवाच्या आशिर्वादा पासत प्रत्येक रितीन मागया. भगवंत हांव कुवारमरये सुपूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देणयांनी भरून. आमेन. हांव कुवारमरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आमेन. आज हांव कुवारमरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या हांव कुवारमरयेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळें सदां आसूं. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा बगेल जो आमकां दुसऱ्याक तुवें आमकां सर्वांक एक वरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेकाक बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी आमच्या जिवितांत सजोवपाक दुसऱ्या मुखान जेजून देवान पवित्रात्म्यान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवया. जो आमच्या वैयक्तीक जिवितान आमच्या कुटुंबान समाजीन प्रगतीन जायतें बरेंपण जालां. काळजान धांवन देवाक अर्गां पाठोवया. एकलो व्यक्ती एक्सिडेंट जावन ICU मोतीर नातुल्लो
आदल्या मंगळार हांगासर आमी माग येयल्ले आनी आतां तो मोती आयला भलायकी ताची बरी जाते आसा संपूर्ण भलायकी ताका लाभच्याक बेगीनच पाटी घरा येवच्याक मागण्यांत तुजो उडास दवरूंक एकल्या न्हवऱ्याक आनी भुरग्यांक बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां दितात भावांक बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दितात एकल्याक बरें काम फावो जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात एकल्याक भायल्या गांवांत जायत्या तेंपांतल्यान मागल्लें आनी आतां तें काम फावो जाल्ल्याक ती देवाक अर्गां दितात एकल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात 3 कुटुंबाच्या बरी भलायकी आनी विशेश कुटुंबांत संतोश समाधान फावो केल्ल्याक देवाक ती अर्गां दितात प्रार्थुया भोवका कुळदारा बापा बगे वंचो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या मिलांतेर आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता तुज्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बगेवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सांजो आमकां दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या हे बगेवनचो आमकां दुसऱ्या पुवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान ताका विंचलो आनी मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान देवाचेर तुजो विश्वास तुवें केरपर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां कृपा कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन हांगासर आमी आमची सर्व मागणी ते सावा काळजाचे उत्रेक सर्व कश्ट संकश्ट पिडा शिडा सजोवं पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजूक बापाक भेटून दिवया बावर्थान बरवशान आमी मागया जायतीं त्या सावांगासर आयल्या वाचून सांगता आसतना त्या सावां खातीर मौनपणी भक्तीपणी आमी मागया कुटुंबाच्या सर्वांक सर्वायट विघ्नांतले राखच्याक आनी बरी भलायकी मेळच्याक एका चेडवाक BSCंत पास जावन बरे अंक मेळच्याक आनी बरें काम फावो जावच्याक नाकांत आसचें एक्स्ट्रा ग्रोथ नपयस जावच्याक टॉन्सिल्स नॉर्मल जावच्याक एकल्यान सोरो सोडून घरा करचें झगडें रावोवच्याक एका कुटुंबान शांत समाधान रुथा करच्याक CA फायनल ग्रूप एग्जाम पास जावं काजरी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक भायर पडिल्लें पॉकेट आनी तांतल्यो सर्व संगती पाटी मेळच्याक एकल्याच्या हर्नियाची पिडा गूण जावच्याक भायर पडलेली पर्स बेगीनच मेळच्याक एका चेडवाची पोटाची गूण जावं बरी भलायकी आसून कॉलेजीक वेचाक मोगाच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख रुपये बेगीनच पाटी दिवच्याक एका चलयेचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवं परवां जावच्या कॉलोनोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल येवं आनी पोटांतले सर्व अल्सर आनी ब्लिडींग गूण जावच्याक जाग्याचे समस्या बेगीनच इत्यार्थ जावन जागो हाताक मेळच्याक दोनी किडनीक लागून आसचें सिस्ट नपयस जावच्याक बापय धुवे मदें एकवट आनी मायो मोग रुथा जावच्याक चलयेक बरी सैरीक मेळच्याक घर खाण येवंक चिंतल्लें तें संपूर्ण जावच्याक सेकंड PUCच्या भुरग्याक बरें शिकप आनी आवय बापयक विधेय जावन ताणें चलाशें दोगां आंगाची कोरोज गूण जावच्याक एक चली कोर्ट केसीन फसल्या सुटका बेगीनच मेळच्याक एका चेरक्यान शिकप आनी दोतोन बरें करून शिकच्याक एकल्याची UPSC एग्जाम क्लियर जावंक कुटुंबान मोग समाधान रुथा करूं
एग्रीगोल्डाचे पयशे बेगीन पाटी मेळोवंक एकल्याक दिल्ले पयशे उडास सवणे पाटीन दिवंक ना बेगीन उडास करून पाटीन दिवच्या दुबय आशिल्ल्या भुरग्यांक काम बेगीन मेळच्याक बरी भलायकी तशेंच सैरीक फावो जावच्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक बऱ्या प्रख्यात कंपनीन काम मेळच्याक एका काजरी जोडे मोगान जियोवचे खातीर एकल्यान सोरो सोडच्या खातीर दुबयन बऱ्या कंपनीन काम मेळच्याक बरी भलायकी मेळच्याक विजा बेगीन फावो जावच्याक घरान समाधान रास करच्याक एका जोड्याक USA वेचाक इंटरव्यू पास जावन आनी बेगीनच थंयसर कामा खातीर पावच्याक दुवेचें थायरॉयड गूण जावन भुरग्याचें देणें ताका फावो जावच्याक जिबेचे फोड बेगीन गूण जावच्याक फ्लॅटाचें काम बेगीन पोंताक पावून तांतू रावच्याक कानाची दूख गूण जावं भुरग्यांनी गूण शेगुणांनी वाडच्याक एका कॉलेजीक बरी एडमिशन फावो जावच्याक कॉलेज एटेंडराक बरी भलायकी आनी तशेंच स्टाफाच्यांक संतोश समाधान मेळच्याक एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक घामाची पिडा गूण जावच्याक सेकंड PUCचे रिजल्ट बरें येवंक सर्व भुरग्यांनी पास जावच्याक तांकां बरो फुडार लाभच्याक दोगांनी आमाल पिवोवणें सांडून कुटुंबान माया मोगान जियोवच्याक एका स्त्रियेचे हात पांय गांठीची दूख गूण जावच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक नवो जागो फावो जावच्याक एका चलयेक मोतीची आनी कुडीची भलायकी आनी काजर जावंक मन करच्याक हात मुयोवचे आनी पांयांक येवची सूज संपूर्ण गूण जावच्याक जिवा भितरले कुडी भितरले अंगांग भलायके बरीत आसच्याक एकल्याच्या माथ्यार जाल्ले सर्पासुत्त संपूर्ण गूण जावंक एकल्याचो जागो कितेंच अडकळी नासतना पाटी मेळच्याक पुताक बरें काम दुवेक भुरग्याचें देणें मेळच्याक एकल्याक अमेरिकन ग्रीन कार्ड मेळच्याक एका चलयेक बरें काम फावो जावच्याक एक चलयेक परमनंट काम बरी सैरीक मेळच्याक एका चरख्या भुरग्याक बरी भलायकी फावो जावच्याक घोव बायलां मदें समाधान आसा जावच्याक एकल्याक PR मेळोवंक आनी आखचें प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावच्याक एकल्याक सुरू केल्लें बरें काम बऱ्या तरान चलोवंक आनी रिणांतलें सुटका जोडूंक काजारी जोड्याक सूख संतोश आनी भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावच्या तेगांक बरी सैरीक मेळच्या एकल्याच्या हातापांयांची दूख गूण जावच्या एकल्याक भायर वेचें भाग फावो जावच्या बैला गांवचे एकल्याक नवी कंपनीचें काम मेळ्ळां आदल्या कंपनीच्यांनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेगीनच ताका दिवच्याक एकल्याचो जागो बेगीनच विकून वेचाक आनी दुसरो बरो घर जागो मेळच्याक एकल्याक एका म्हयन्या खातीर दोगांक ताणें 18.5 लाख रीण दिल्लें 2 वर्सां जाल्यार पाटी हाताक मेळो ना तांणी दोगांयनी बेगीनच 18.5 लाख रुपये पाटी दिवच्याक एकल्याची फ्लॅटां बेगीनच बऱ्या रेटीक विकून वेचाक तशेंच आमची सर गरजो विडोवण्यो आनी तशेंच ते सवा जो पावल दुसऱ्या मकान जेजूक भेटोवन दिवया आमकां हर एकल्याक देवाचे आशिर्वाद बरी भलायकी आमच्या कुटुंबान संतोश समाधान दिसपडतो ग्रास आमकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया मुंदरसून तूं आमकां पाव येवकरिस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांतां भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कृपेन भरलेले समतीचे संगता आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जुगुसूचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माया मापियांगा तेरुणाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस तांचेर आशिर्वाद या घडयेसर आमच्या पिडेस भाव भयणीचो उगडास काडया हांगासर जमलेल्या सुमेस्तांक तुमची सर पिडा शिडा बापाक समर्पण दिवया कुटुंबांत पिडेस्त भाव भयणी आसात उतोर प्रायाचे आसात हरी एकल्या बरी भलायकी झिजून तांकां आपुडच्या खातीर मागया जायतीं जाणां आस्पत्रेनी आसात पिडेस्त जावन आस्पत्रेच्या कटल्यांनी आसात ऑपरेशन थोड्यांचें जालां ऑपरेशन जावंक आसा
ऑपरेशन थिएटरांनी आसात ICUंत आसात हर एकल्याचो ह्या घडी आमी उगडास काडया आनी विशेष सावन जो पावल दुसऱ्या मुखांतर ताच्या विनवणेन आमचो जेजू दैवीक वैज तांकां आपडून दी गुण करून दी म्हणून मागया आनी ह्या मुखांतर हर एकल्याक बरी भलायकी संतोष समाधान मागया विशेषान परगांवांत आसलेल्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी तांचो उगडास काण मागया सोम्याचे नांवी तांचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सरतारांच्या पिडेस्तांक कश्टां दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली तेच परी तुजो सेवाक भगेवोसा जो पाल दुसऱ्यान आपल्या भगेवो जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भोवरतां जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विनवणेन आमचो भोवार्थ वाडय आनी आमची पिडां गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां निवाल आमचे सर्विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भगेवो जो पाल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तोच देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भगेवो जो पाल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली आमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळो आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बगूंक आमी फावो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो आतां आमकां जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आयचे प्रधान याजक मनादीक बाब रोशन सोजू तांकां मानाच्यो मुर्दोमाच्यो वाती वांटतले आयचें जेवण आमकां दान दिलां प्रितम जेनिफर क्रास्ता बाळोक जेजू वाडो मुर्दोम दिल्यांत लुईस पावलीन क्रास्ता बाळोक जेजू वाडो आयवन आनी क्लेरिटा डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो सिसिलिया डिसोजा फ्रांसीस दुसरो वाडो रोड्रिगस कुटुंब मुंबई पिरेरा कुटुंब मुंबई गॅविन अबिगेल फेर्नांडीस फातिमा पयलो वाडो मेलिटा मथायस पंपे पयलो वाडो प्रिया आनी अनिल फेर्नांडीस फ्रांसीस पयलो वाडो विन्स्टन गुडिनो बचपे बेबी क्लोई गुडिनो बचपे मॅक्सिम आनी हेलेन डिसोजा जोम पावल दुसरो वाडो क्रिस्टोफर डॉस आनी कुटुंब बेंगलोर तशेंच जेवणाक आमकां दान दिलां एकल्या नांव नाका म्हूण लुड्स वाडो 1000 रुपया बेनिडिक्टा सीमा डिसिल्वा फेरार 2000 रुपया गॅविन आनी अबिगेल फेर्नांडीस दुबय 5000 रुपया जेवणाक दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जोम पावल दुसऱ्याची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मगचनो आयचे एवकरिस्ताचे आराधन तशेंच मिसाचे पवित्र बलिदान भेटयलेले जावन आसात आमच्या बचपे फिरगतीचे सहायक विगार मनादीक दोतोर रोशन ऑजमंड डिसोजा तांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावुरता हांगासर ह्या पुणशेताक पयले फावटी ते आयल्यात तांकां आमी बुक्को दिवलो ह्या पुणशेता तर्फेन सरभक्तिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हार्दिक स्वागत हांव मागता
हांव उपकार करता सिस्टर फिलोमिना हांणी हो बुक दिवन सर्वांच्या तर्फेन बापांक देव बरें करूं म्हणच्याक आनी तशेंच पुणशेतांक स्वागत मागच्या बापानो भोव अर्थाबरीत रितीन तुमी हांगासर हे मागण्याची रीत चलोवन व्हेल्या भरपूर आशिर्वाद तुमच्या मिसावाचेर जोम पॉल दुसऱ्याची जेजूची पवित्र आत्म्याची आमी मागता ओके वन सुवाम पाव दुसऱ्या आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.